पोंच पिलात काल ताणें कूस सोंसले तेका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी तेका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांलो जिवंत जालो सर्गार चडलो चोर पदिता देवा बापायच्या उजव्यान बसला तुवें तां जिवे मेल्यांची मुडसुबी करूंक येतलो सोतमाता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो येता पातकांचें बगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमीन आमचे पप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नवामरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओसा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओसा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओसा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या नियाडिया 5 मिस्तेर सायबीणचे संतोसाचे पयलो मिस्तेर बोडिया गाब्रियलान आकारमरीक खबर दिली देवाचो पूत तेज्या कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गरबेज जाली आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमामरे कुरपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुरपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुरपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुरपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुरपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुरपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुरपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुरपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुरपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमामरे कुरपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमकोणले उज्यांतली वर सायबा सगळे आत्म्याचो करूंक गरज आसलेल्या आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया
दुसरो मिस्टर हांव करमरी गोरबीस आसतना सांत इजाबेल आपली मावशे भयणीक भेट करून गेली आनी तेजे टाय रावली 3 म्हयने. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडू दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्तरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाजी मरे देवची माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्तरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाजी मरे देवची माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्तरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाजी मरे देवची माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्तरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाजी मरे देवची माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्तरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाजी मरे देवची माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्तरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाजी मरे देवची माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्तरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाजी मरे देवची माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्तरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाजी मरे देवची माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्तरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाजी मरे देवची माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्तरा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाजी मरे देवची माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी आनी आतां सदां सरोत आमीन. ओ म्हणजे जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां आमकडांतल्या जांतली वसरका सगळ्या आत्म्याक पोकरून सडकरस असल्यांक. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. तिसरो मिस्टर हांव करमरी बाळका जेजू बेल्या सेरान गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मोदें पोरसूर जाली. आमचे पप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामा मरे कुरपेंबलेले सोरस पो तुजे टाय आसा अश्टा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नामा मरे कुरपेंबलेले सोरस पो तुजे टाय आसा अश्टा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नामा मरे कुरपेंबलेले सोरस पो तुजे टाय आसा अश्टा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नामा मरे कुरपेंबलेले सोरस पो तुजे टाय आसा अश्टा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नामा मरे कुरपेंबलेले सोरस पो तुजे टाय आसा अश्टा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन.
नामामरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टेंसा ओसामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू Baginti Maria dawace mai, ama papia gati vinati kor, आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नामामरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टेंसा ओसामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू Baginti Maria dawace mai, ama papia gati vinati kor, आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नामामरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टेंसा ओसामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू Baginti Maria dawace mai, ama papia gati vinati kor, आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नामामरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टेंसा ओसामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू Baginti Maria dawace mai, ama papia gati vinati kor, आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नामामरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टेंसा ओसामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू Baginti Maria dawace mai, ama papia gati vinati kor, आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल ओ आमेन. जेजू बोगस आमकां बोगस निवार आमकां आमकां निवार कोणाल्या आमकां देवच्यांतली व सरकार वर्साभर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक करून चड करून सरबराज गरज असलेल्या. जाल्लेल्या आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया चवथो मिस्टर हांव कर्मरी बाळका जेजू वेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान दिलो तेका सांसुम्याच्या हातान आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बशीता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बाती मरे देवचे माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बाती मरे देवचे माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरा तो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बाजी मरे देवचे माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बाजी मरे देवचे माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बाजी मरे देवचे माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बाजी मरे देवचे माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बाजी मरे देवचे माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बाजी मरे देवचे माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बाजी मरे देवचे माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बाजी मरे देवचे माई हांव पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सदेन आतां सदां सरोत आमीन. ओ म्हणजे जेसूस बोगस आमकां निवार आमकां कोणातल्या वचनांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्या. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. पांचवो मिस्टर
परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलान मेवलो. आमचे पप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस, आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माहिती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माहिती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माहिती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माहिती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागिंती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागिंती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागिंती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागिंती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागिंती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागिंती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काला. आम जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेम कोणाले उच्चांतली वर्सां सगळे आत्म्याक चो करून गरज आसलेल्यान. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. नमारणी काकडीचे माई तुगे आमचे जिवीत अमृत बरोसो. आमी परदेशां येवीची बडकां तुका उलो मागतां. ह्या दुखाच्या कोणान आसतना अस्कार आनी सुस्कार सोडून रुदान करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्यार सेडारतिनी तुजी काकतीची नदर आमचेर घाल. तूं कोडेन मोगाट डोलोबी हे परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. बागिंती मुरये देवचे माई आमचे खातीर माग. जेजून बसालां तें आमकां फावो जावचें कशें जावं. एक आमचे पप्पा नमा मरी भेट येता पाप साहेबाच्या हें सांप आसत. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस, आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमा मरे कुरपेंबलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागिंती मरे देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. Nowe git rozsud gaja por me svora akala shek
Pritume voi, Devak Sorkita Kaya, Novegin Rotsun Kaya, Ormesmora Vakana, Shekanche, Pritume voi, Devak Sorkita Kaya. Ormeswaracha Mana Gita Kayo na Kora Muy Karat Maulevache Por Kotat Taron Tache Novegi Rutsun Kaya Ormeswara Vakana Shekanche Pritume voi Devak Sorkita Kaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव. मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे नोवेनाचे भेटीन भाव भयणीनो ह्या नोवेनाचे भेटीन म्हणजे इमाकुलात कॉन्सेसांव सायबिणीची नोवेना आनी परब करता आसतना फकत 4 दीस आमी नोवेना करतले आनीक आमची परब मनयतले. तर सायबीण मांयची मजतीन आमचेर जण एकल्याचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक मी आमचे पासत आनी हेरां पासत मागतले. आयचें नोवेन भेटयता माउंट कार्मल समुदाय देवसापिकेन, सेंट त्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वाग्रान, टेलिफोन एक्सचेंज समुदाय, सेंट गब्रियल समुदाय वॉटर टँक, आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल, होली फॅमिली समुदाय नाकेली आनी होली क्रॉस समुदाय आसोई दोंगरी. ह्या समुदायांनी जी येतल्या दर एका गोराब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद देवाचो पडूंक मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी जी आसा इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सगळे बरेपणा पासत देवाक आर्गां दिवया आनीक जे आमचे प्रश्न आसात ते सगळे देवा मुखार मांडुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, स्तोत्रकार अशें म्हणटा, जर तूं तुजें घर सर्वेस्पो देव बांदिना जाल्यार बांदपणाचो वावर फुकट आनी निर्फळ. जो देव मोग तोच ओरोम आनी शेवट लोगणीक कुटुंबीक जिविताचो. लोक संस्कारांतल्यान गोबायलेक देव एकामेकाचो मोग करूंक, मोग घेवंक आनी मोग दिवंक आपोवणें कोत्ता. असले मोगाचें जिवीत जिवंक तांकां लोगणीक मोगाच्या 4 गुणांची गरज. हो मोग पुरायेन मनशा सोयंबाचो, फुली ह्युमन, पुर्णतायेन केल्लो, टोटल, मोरो पर्यान विस्वाशीपणाचो, फेथफूल, आनी फळवंत, फ्रुटफूल. लोगणीक जिवितांत तशेंच आमी सगळ्यांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत असल्याच मोगाची साक्षीदारां जावंक आनी मारयेची देख घेवन मोगाचे तेवे कुटुंबांनी हाडूंक ह्या मिसान कृपा मागुया. कुटुंबांनी आसलेलो मोगाचो थेवो. भाव भयणीनो, दर एकल्या आमच्या घराब्यान थेवे आसात. घडी हे थेवे जायते फावटी आमकां दिसती पडल्यात, जायते फावटी आमी आमचे दोळे धांपल्यात आमच्या कुटुंबांनी आसलेले थेवे पळोवपाक आनी ते मानून घेवपाक. हे मिसाचे सुरवातेक आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. भोव करून आमच्या गोराब्यान आमी पुरायेन मनशा सैमाचो वो पूर्णतायेन केलेलो मोग, वो मोरो पर्यान विस्वाशीपणाचो मोग, वो फळवंत मोग आमच्या गोराब्यांनी पळोवंक आनी अणभवूंक विसरल्या जाल्यार देवा लागीं बोगसणे मागुया.
ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता तो घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. मागणे क्रिस्ती जिणेची बुनयाद. मागण्यांतल्यान घोराबो फोडवंत आनी बोळादीक जाता. देवाचें उतर मनशाचे जिणेन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक उत्तेजन दिता. देवाच्या उतरांतल्यान व्हांवतली मोगाची शिकवण आमी आपणावंक ना. आमकां बोगोस. सुम्या काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. पेल्याच्या मोगान दुर्बळ मनीस गिरेस्त अशें बाग्योंत आगोस्तीन म्हणटा. मोग बरेपणाची गांठ. आमचें खरें क्रिस्ती जिवीत पेल्या सवें आदारलेले वागणुकेंतल्यान दिसून येता. जायते फावट पेल्या सवें हांव क्रिस्ताक पळोवंक विसरलां. वायट उतरां, दुस्मानकाय, राग असल्या संबंदान देवाच्यो आज्ञा मोडल्यात. मोगाचे पूल बांदचे बदलेक रागाची दुर्गां बांदल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, Krista kakutkor. इस्रायला आयक सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. जो कुटुंब देवाची समर्थ पाडटा तो कुटुंब जैतिवंत जाता. कारण दर एक कुटुंबाचो रचणार आनी सांबाळणार देव. आमच्या कुटुंबांनी आज देवाची भजवण उणी जाल्या. वेगवेगळ्या वस्तूंक आमचे देव केल्या. आयच्या काळा वेल्या फटकिऱ्या प्रवाद्या फाटल्यान आमी धांवल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, Sumya kakutkor. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा, मनशा कुळाक आदले पातके गोतीतली निवारच्याक तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. तुजे अगणीत दयाळायेची कृपा घेवंक आमी भक्तीपणी आशेवन रावता. तर खरे स्वतंत्रतायेचें इनाम आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जाका इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरचे जेरुसालेमांत तूं बिराड करतली आनी आनीक रुदोन करची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगाचो उंडो आनी उपद्राचें उदक दितोच तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतलोय. तूं उजव्यान वो दाव्यान वच. तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट तसोच चलून वच. जमनीन बी वमतायत ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी गोटायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रोवन मैदानार चरतली. जमीन कामायज करपी बैल आनी गाडवां सुपान वारें दिवन दांत्र्यान किसोवन नितळ केल्लो खारो ओरो खातली. ज्या दिसा कोट्टाचो भस्म जातलो त्या व्हडल्या निसणटणाच्या दिसा सगळ्यांच उंच पर्वताचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर जोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपणाकूच मारफार करून आपले पोरजेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा सादने सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडलेले भाशेन वत 7 पावटी कडक लागतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात तो सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. उतून म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वखाणात तो भोव बरो, ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ, ताका आमी वखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशाक तोच परतून हाडटा. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. फाफसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नोखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. थोर आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पर, ताचे जाणवायेक मितमेर ना. खालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा, नोसत्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पर आमचो मनसुबेदार, ताणेंच आमकां समूर दिल्या. तो आमचो राजा, तोच आमची सोडवण करतलो. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत सर्गीच्या राज्याची बरी खबर परगटीत आनी सर्व जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोंगरां गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरां सरशीं वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवन करात, कोडकारांक नितोळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Magani tuka Krista. आमच्या कुटुंबांनी थेवो आनी हो तेवो सोदून काडूंक आयचो आमचो विशय. तुमच्या घोराब्यान थेवो आसा, ट्रेजर आसा तुमच्या घोराब्यान, तिजोरेन लिपयन दवरला वो फाटल्यान पुरून दवरला तो न्हू, पूण तुमच्या घरान तुमच्या घोराब्यान थेवो आसा. आसा सो दिसता तरी तुमकां सांगूंक सोदिना जाल्यार. आमच्या सगळ्यांच्या घोराब्यान घडये वेगवेगळे थेवे आसात, वेगवेगळी देणी दानां आसात. आनी भोव करून थेवो म्हणटा तेन्ना, दायज म्हणटा तेन्ना, हें दायज पुर्वज आसात ते आपणा फाटल्यान येता तांच्या हातान घालता. शेपाय शेमाय आवय बापायच्या हातान घालता
आवय बापूय भुरग्यांच्या हातान घालता आनी भुरगीं आपणाची भुरगीं जातलीं तांच्या हातान घालतलीं. आमी जरी तर नदर मारून पळयलीं जायत्या गोराब्यांनी, थोड्या गोराब्यांनी असलीं दानां दिल्लीं आसात आपणा लागीं आसा तें दुसऱ्यांक वा भुरग्यांक फावो करता आसतना. पॉलिटिकल हेजेर आमी पळयत जाल्यार आमकां खबर आसतली हें एक बरेंशें टर्म फॅमिली राज. आयकलां तुमी फॅमिली राज? कांय वर्सां फाटीं एक ऑपोजिशन पार्टी जी रुलींग पार्टी आसलेली तांचेर हो टर्म उजार करताली फॅमिली राज. म्हणजे BJP आहा तो काँग्रेसाचेर आड हें वापरताले की तुमचें फॅमिली राज. आनी सगल्या लोकांकूय सगळे परजेकूय सांगलें पळय फॅमिली राज. देखून तांकां उडोवपाक जाय. लोकांन उडयली. आयज फॅमिली राज म्हणटा तें चालूच आसा. आयज एक बापूय आपले धुवेक घेवन एक पॉलिटिकल पार्टीन भितर सरता. आयज एक बापूय आपल्या दोगूय पुतांक काडटा आनी एक पॉलिटिकल पार्टीन धाडटा. एक बापूय आपले पोतिनीक आनी आपल्या पुताकूय बीन पॉलिटिकल पार्टीन धाडटा. आनी थोडे जाण आपलो घोराबो जो आसा तो एक थेवो म्हूण समजता. जरी तर म्हाका म्हजे पत्नीक आनी म्हज्या भुरग्यांक जरी तर टिकेट दिता जाल्यार तुजे पार्टीन भितर सरता, ना जाल्यार पार्टीन भितर सरिना. फॅमिली राज, पॉलिटिकल फॅमिली राज हेंय आमी आयकलां. तिसरे भाशेचे गिफ्ट आसात. आमच्या गांवांत फाटीं ही घडणी घडली आमी जाणा. आमचें एक ल्हान भुरगें तरणाटें जाची किडनी पिड्यार जाल्ली, दोनूय किडनी पिड्यार जाल्ल्यो. आनी ह्या चेडवाच्या बापायन आपली एक किडनी काडून ही आपले धुवेक दिली. एक दान, एक गिफ्ट. म्हणजे जरी तर किडनी ना जाल्यार हें भुरगें हें तरणाटें मरपाक शकतालें, जिवपाक जायनासलें. जाल्यार ह्या बापायन आपणाकूच एक किडनी उणी करून हें दान आपले धुवेक दिलें. थेवो भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हो नियाळ करता आमच्यान हो थेवो आमच्या गोराब्यान आसा तो वेगवेगळे तरेन पळोवपाक जाता. आतां तुमी जण एकलो तुमच्या गोराब्यान आसलेले थेवे कशे भाशेन पळयता तें तुमचेर धरलेलें आसा, तुमच्या अणभवाचेर आसा. पूण देवाचें उतर आयज आमकां आश्वासन दिता. हाच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकलां, देव तुजो व्हडलो थेवो, देवाहून व्हडलो थेवो आनीक ना. कित्याक हो देव सदांच तुजे बराबर आसा, हो देव सदांच तुमचे बराबर रावता. आनी ह्या पासत जें कितें बरें आसा तें दिता. जमीन बी ओंपता आनी थंयसर ते जमनींतलें हो देव म्हणजे तुजो थेवो जो आसा तो तुका पीक दिता, रुचीक जेवण तयार करता. होच देव आपूण तुजे बराबर रावता, सगळ्या निसणटनांतली तुका वाटायता. दिसाच्या दिसाक आमकां आमचें निसणटण जावपाचें कितलें दिसती पडटा. कोणाक रस्त्याचेर उपसयक गळ्ळलो आसा, कोणाचीं घरां मोडलेलीं आसात, कोणाचीं जायते तरेचीं निसणटनां तांच्या घोराब्यान आयलोलीं आसात. थोडीं जाण रडटात. जाल्यार आमचे मदलीं चड जाण आयज पासून आमचो घोराबो बरो आसा, आमकां सगळें फावो जाता. तर देव आमचो आमच्या बराबर आसा अशें आमच्यान म्हणूंक जाता गाय, वो आमी ताका अणभवता गाय, हो आमचो थेवो गाय. आयज घोराब्यान आमचे थेवे जे आसात ते सोदून काडपाक मारये भाशेन आमी मुखार सरता हो आयचो विशय. जाल्यार इजायास प्रवादी आमकां हो थेव्याची खबर सांगता आसतना आमी ताका सोदून काडचे बदलेक तो आमकां सोदून काडटा. म्हणटच पयलो थेवो म्हजो घोराबो काय, देव म्हज्या घोराब्याक सोदता काय? भोव करून देव आमकां केन्ना सोदता? देव आमकां सोदता जेन्ना आमी सांडल्या. आमचो घोराबो जरी तर सांडलेलो आसा जाल्यार हें अणभवूंक आमकां एक सय. सांडलेलो आसा म्हणल्यार मागण्या वाटेन सांडलेलो आसा, आमच्या संबंदां वाटेन सांडलेलो आसा, आमची आर्थीक परिस्थिती आसा त्या वाटेन सांडलेलो आसा, आमची फामिलीचीं जीं मुल्यां आसात, कुटुंबीक मुल्यां, फॅमिली वॅल्यूज आसा त्या वाटेन सांडलेलो आसा. जाल्यार सांडूनूच रावपाची गरज ना. कित्याक तुजो देव तुका सोदता. तर आमच्या घोराब्यान थेवो आसा तो देव जरी तर सोदता, जशें इजायास प्रवादी आमकां आयज पळयता, जाल्यार आमी उक्तीं रावपाक गरज, आमी खुशाल रावपाक गरज आनी हो सोयीक आमी देवाच्या हातांतल्यान घेवपाक गरज. तर जरी तर आमी तयार आसा जाल्यार आमकां म्हणलां तशें आमचो देव लिपोवन रावचो ना.
तोच आपूण आमच्या घराचो, आमच्या घोराब्याचो, आमच्या कुटुंबाचो थेवो जातलो. आनी देव जेन्ना आमच्या कुटुंबाचो थेवो जाता तेन्ना जें कितें चिखलाचें आसा, जें कितें मेडें आसा, जें कितें चुकीचें आसा तें आमकां सारकें दाखोवन दिता. आमच्या घोराब्यान जे थेवे आसा ते पिड्ड्यार जातात, निसंटोन जाता जेन्ना देंवचार आमच्या घोराब्यान आसा. तर ह्या देंवचाराकूय काडून उडोवपाचो थेवो देव आमकां दिता. तर देव जरी तर आमच्या घोराब्यान आसा जाल्यार जीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्या. जेजू आपल्या आपोस्लांक सांगता, पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली, देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली, तांकां वायटाकारांक बरी करूंक, मेल्ल्यांक जिवन करूंक, कोडकारांक नितळ करूंक तांकां पदवी दिली. ही पदवी भाव भयणीनो आमकां आसा काय? आमच्या घोराब्यान जरी तर कोण वायटाक सांपडला, आमच्या घोराब्यान जरी तर कोण पिडा रोगाक सांपडला, आमच्या घोराब्यान जरी तर कोण मरणाक सांपडलेलो आसा, वा आमच्या घोराब्यान कोणाचेर देंवचार बसला असो दिसता, वेगवेगळे तरेचे देंवचार आयज आसात, जाल्यार हे देंवचार काडून उडोवपाक आमकां पदवी आसा काय? भाव भयणीनो, जरी तर आमकां भावार्थ आसा की हांव खरेंच जेजूचो पाटलावदार म्हूण, जाल्यार ही पदवी म्हाका आसा. पूण जीं कोण आमचे मदलीं आमी जेजूचे पाटलावदार फकत नांवाचे क्रिस्तांव, आमी बावतिजम घेतला देखून आमी क्रिस्तांव, आमच्या घोराब्याचे आमी वांगडी, तो क्रिस्ती घोराबो देखून आमी क्रिस्तांव, जाल्यार असले सुवातेर ही पदवी ना. तांच्यान हें कांयच करूंक जायना. सगळे फावटी आमच्यान आमच्या घोराब्यांची कोण बरी आसा तांकां बरी करूंक जातलें अशें न्हय. आमी दोतोर न्हय, आमचे लागीं घडये वखदां ना. वा आमच्या घोराब्यान दोतोर पासून आसा जाल्यार पिडा रोगांतलो बरो जावप म्हणल्यार रोखडोच बरो जावन उठोन वचप न्हय. पूण आमच्या घोराब्यान जरी तर हो थेवो आसा जाल्यार आमच्या घोराब्यान कोणूय दुयेंत पडटा तेन्ना, कोणूय वायटाक सांपडटा तेन्ना आमी ह्या आमच्या भावाक, आमच्या भयणीक, आमच्या आवयक, आमच्या बापायक, आमच्या पुताक, आमच्या धुवेक आमी सांगात दिता, तांची सेवा करता, तांचो परामोस करता. ज्यो वस्तू गरजेच्यो आसात तांकां त्यो आमी तांकां दिता, तांकां घट मजबूत करपाक आमी आदार करता. तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता, वय हो पिडा रोग बरो करूंक आमी मुखार सरलीं. आयज आमच्या घोराब्यान जायतीं जाणां वायटाक सांपडलेलीं आसात. आयज आमची तरणाटीं वायटाक सांपडलेलीं आसात. कोणा बाराबर वयतात, खंय वेतात, केन्ना आयलीं खबर ना. आयज आवय बापूय विचारूंक बी येता, वा तांकां सांगूंक बी येता. विचारीत जाल्यार घरा येयनात जायत, विचारीत जाल्यार हात वयर उबारीत, विचारीत जाल्यार घरांतल्यो वस्तू फोडूंक लागतलो. असल्यो जायत्यो वस्तू घेवन वायटाक जी कोण सांपडलेलीं आसात आमच्या घोराब्यान, तांकां आमी वायटाचेच वाटेन आनीक घडये धुकळल्यात. जायते फावटी घडये आमी फकत इतलें करता, ओय हांव म्हज्या पुता पासत मागतां, हांव म्हजे धुवे पासत मागतां, हांव म्हज्या घोवा पासत, म्हजे पत्नी पासत मागतां. फकत मागणें केलां. पूण ह्या आमच्या भावा भयणांक तांच्या ह्या वायटांतलीं भायर सरपाक खरो सांगात जो जाय तो दिवंक ना, ओ खरी शिक्षा जी जाय ती दिवंक ना. आमी एक इल्लीशी रिस्क घेवपाक फाटीं सरल्या, मुखार सरून हें बदलूंक आमी फाटीं सरता. तेन्ना ह्या वायटान सांपडलेलीं आसात तीं वायटानूच उरलीं. जरी तर आमच्या घोराब्यान कोणाचेर देंवचार बसलेलो आसा, आयज देंवचार म्हणलेलो जायते भाशेचो आसा, आयज दुडवांचो देंवचार आसा, आयज पदवेचो देंवचार आसा, आयज खबरो करपाचो देंवचार आसा, आयज आशेचो देंवचार आसा, दुसऱ्यांची बाटां आपणाची करपाचो देंवचार आसा. आनीकूय असले जायते देंवचार आमच्या घोराब्यान आयज भाव भयणीनो भितर सरलेले आसात. पळयता हांगा आमी ह्या देंवचारांक. आनी आमच्या घोराब्यांतलो कोण मनीस आसा तांकां असल्या वायटान सांपडलेल्यांक, असल्या देंवचाराच्या फासान सांपडलेल्यांक भायर काडपाक रोयत आसा काय आमचो? काय जायते फावटी ह्या देंवचारा बराबर आमीय वेता. म्हजो पूत, म्हजी धूव, म्हजो पोती, म्हजी पोतीन कितें वायट करता जाल्यार, शेजाऱ्या लागीं झगडटा जाल्यार आमी चुकीचीं आसा काय ना तें पळोवप ना. पूण दुसरो वो भायलो आसा तो सदांच चुकीचो म्हणटच ताचे लागीं झगडोंक जाय, चूक आसल्यार पासून. म्हणटच हो देंवचार, असलो देंवचार आमच्या घोराब्यान जो आसा ताका आमी आनीक वयर काडून दवरता. ह्या देंवचाराक काडून उडोवपाचें आमी करिना. तर थेवो सांडलो, थेव्याचें निसंटन जालें. तर भाव भयणीनो, आयज आंकवार मारया आमकां शिकयता आमच्या घोराब्यांतले थेवे आमी सोदून काडूंक. तिणें सोदले. जेन्ना तिचो घोराबो घडलो
जेन्ना जुजेक तिचें उतर जाल्लें आनी सांगाती रावचे बदलेक जेजू व्हडांतलो व्हड थेवो देवान तिच्या कुसव्यान घालो. देवान तिका हो येदो व्हडलो थेवो दिलो तो तिणें मानून घेतलो. ओय ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. म्हाका जाय ते भाशेन न्हू, म्हाका दिसता ते भाशेन न्हू, वो म्हजे भिरांती प्रमाणे न्हू, पूण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सवें घडो. ही उतरां मारयेन जेन्ना उलयली तेन्ना हो थेवो तिणें मानून घेतलो. देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान येता. आनी जेन्ना ह्याच गोरब्याचो बापूय भाग्योन जुजे ताच्याय कानार ही खबर आंज बडव्यान सादयली तेन्ना ताणेंय मानून घेतलो हो थेवो. व्हडांतलो व्हड थेवो तुज्या गोरब्याक दिला आनी तो सगल्यांची सोडवण करतलो. तो मेसियस. ह्या थेव्याक मानून घेवन जुजेन आपणें जें कितें येवजिल्लें आपणाची येवजण आसली, मारिया सांगाती जियोचे आदींच गर्भेस जालोली मेळ्ळ्या, हांव तिका सोडटलों, गुप्ती सोडून दितलो, तिचें नांव पिड्ड्यार करचो ना. पूण कुशीन सरून वचूंक सोदतालो तो जुजे जेन्ना हो थेवो म्हूण समजून घेता, ओळखून घेता, आसलो तसो परतून आयलो आनी मारयेक आपली पतीन म्हूण ताणें घेतली. गोराबो सुरू जालो आनी ह्या गोराब्याचो व्हड थेवो जेजू ताका तांणी मोगान आपुरबायेन देव भिरांतीन वाडयलो. भाव भयणीनो, आयज जण एकलो आमी आमच्या गोराब्याचेर नदर मारुया. कसले थेवे आमच्या घरान आसात. घडये आमचे भुरगीं आमचे थेवे, घडये आमी जें कितें पुंजावन दवरलां तें आमचे थेवे, घडये आमचे गूण आसात ते आमचे थेवे, वो जण एकल्याक आमकां घडये टॅलंट्स आसात ते आमचे थेवे. कसलोय तो थेवो जावं. संवसारी मना वाटेन आमी उडोवन वचना जावं, पूण देवीक वाटेन आमी आमचे थेवे सांबाळूंक आनी सोदूंक आमकां कृपा मागुया. आनी अशें करतले हांव जाल्यार आमच्या गोराब्यान आयज तोखणाय करपाची संस्कृताय भितर सरपाक गरज. कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन. आमच्या गोराब्यान आमी कितले फावटी एकामेकाक एप्रिशिएट करता जाय, कितले फावटी आमी एकामेकाचें बरेंपण मानून घेता. ओ उरफाटें कितले फावटी आमी एकामेकाचेर रागार जायनात. जेन्ना कितेंय म्हाका दुखलें वो म्हाका कितें बरें दिसूंक ना, वो हांव जरी तर दुसरे भाशेन समजलां जाल्यार म्हज्या घरच्यांक, म्हज्या आवयक, बापायक, पुताक, धुवेक वो कोणाकूय जावं कितले फावटी आमी वायट उतरांनी उलयना. थेवो पिड्ड्यार, थेव्याचें निसणटोन. तर भाव भयणीनो, जरी तर हे थेवे आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार वायट करतात, चूक करतात तेन्ना आमी समजून घेवपाक जाय, एकामेकाक बोगसणें दिवपाक जाय. बोगसणें आमच्या गोराब्यान एक व्हड थेवो. घोव बायलेच्या जिवितान विस्वाशीपण एक व्हड थेवो. भुरग्यांच्या जिवितान निर्मळपण एक व्हड थेवो. तर हे थेवे आमी समजून घेवंक, सोदून काडूंक आनी आमच्या गोराब्यान आसात ते आमी राखून दवरूंक आमकां पवित्र गोराबो शिकयता. जशें आंकवार मारेन पयलीं ना म्हणलेलें वो ती भियेल्ली फाटीं सरूंक सोदताली, देवाचें उतर मानून घेतलें. जुजे जो आपणाचे येवजणेन सोडून वचूंक सोदतालो, देवाचें उतर मानून घेतलें आनी देवाच्या उतरा वरवीं हो आपलो थेवो आमचे पासत दिलो. तर भाव भयणीनो, नियाळ सोंपयता आसतना आमच्या गोराब्यान जे थेवे देवान दिल्ले आसात ते फकत आमचेच पासत न्हय. हांव म्हजो गोराबो आनी सर भोंवती रान असलें न्हय, पूण हांव म्हजो गोराबो आनी हो समाज, ह्या समाजान मोग दिवंक, ह्या समाजान नवेपण हाडूंक, ह्या समाजान बरेपण हाडूंक हांव आनी म्हजो गोराबो वावरतले. हांव पदवे फाटल्यान, दुडवां फाटल्यान आनी हेर वस्तू फाटल्यान न्हय, ह्या संवसारी वस्तू फाटल्यान न्हय, पूण देवीक वाटेन हांव आनी म्हजो गोराबो मुखार सरतले. तर ह्या पासत आमी देवाक विचून काडूंक गरज, जे भाशेन जोशुआन विचून काडलेलो, हांव आनी म्हजो गोराबो, जाल्यार देवाक सदांच विचून काडटले. तर भाव भयणीनो, हे भेटेन आमकां कृपा मागुया आनी आंकवार मरेचे मजतीन आमचे जण एकल्याचे गोराबे पवित्रतायेचे जावंक आमी मागुया. सगळीं उबी रावुया. आमची थोडीशी मागणी आमी आतां देवा मुखार दवरुया.
तुमी म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गोवळी. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी लोग्नीक जिविताक तयार जातोल्या जोडप्यांक जेजू बऱ्या गोवळ्याची ओळख दितना जेजू आनी पवित्र सोबे मदें आसलोले सोयरीगतीचो आनी एकचाराचो अणभव दिवंक आनी ह्या अणभवान गिरेस्त जावंक शिंकूंक आनी दुबावाच्या पातकांत फुटून पडलोल्या गोऱ्याब्यांक एकूच नीज हिंडाची आनी गोवळ्याची शिकवण दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजू म्हणटा, म्हजी उतरां तुमचे सोवें रावतीच जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन आपलें जिवीत देवाच्या उतरा पोरमोणें जियेवंक आनी मागण्यांतल्यान देवा ताई गोड संबोवन सांबाळून देवाचो शुभम आशिर्वाद आनी देणी मेळूंक घेवन देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. सैमाचे शिकोवणे पोरमोणें तांच्यो चुकी दाखोवंक आनी तांकां बूद दिवंक बरे देखीन वयर काडात. सगल्या क्रिस्ती आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक सुमयाचे शिकवणे पोरमोणें वयर काडटना तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी वेळा वेळा प्रमाणीक आपल्या भुरग्यांक बार घेवन देखीन वयर काडूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आत्म्यांची फळां हीं मोग, खुशालकाय, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, कातरी, दुलोबाय आनी आप दोमावणी. हालींच लग्न जाल्ल्यांनी आनी लग्नांची तयारी करतल्यांनी नाजारेतच्या गोराब्या पोरी आपलें लग्नीक जिवीत येवजूंक आनी जेजूक आपलो माज करूंक जिविताचे यात्रेंत आत्म्यांची फळां घेवन दुसऱ्याक देवीक जिविताची देख आनी नमुणे जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोराब्यांचे थेवे आसात तांचो उगडास करून आमचे थेवे राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. स्वर्गीचे बापा, आमच्या काळजांनी ह्या वेळार उपजतात ती मागणी आनी आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां आमचे थेवे सांबाळूंक आनी ओळखून घेवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देणी आमची भेटो घाटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची मनां तूं गोड दिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. Uno altra nada, da casoros
म्हज्या भावा भयणींनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुपेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे ओगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ह्या उंड्या सोऱ्याचे पवित्र संस्कारणीन ह्या वेळार आमी जोण एकलो आमचो गोराबो ह्या उंड्यांत आनी सोऱ्यांत एक करुया आनी आमचे गोराबे संस्कारून घेवया. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. बाबार्थाचो गुट परगुटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे गांशींतले
pietà. Titlets पावटी तू वैभवाने सोड. आम्ही तुझे मरण परगोठा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाव भयणीनो आमच्या गोराब्यान थेवे आसात देवान दिल्ले थेवे आमी घोडये आजून पासून थोडे ओळखून घेवंक ना समजून घेवंक ना तर आमच्या गोराब्यांतले थेवे आमी सोदून काडूंक ते ओळखून घेवंक तांची तोखणाय करूंक आनी देवाचे कृपेन ते सांबाळूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिना तशी आमची बांदकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये तू संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये तू संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कुम्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंक हांव सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या अज्ञान घेवन म्हज्या अज्ञान घेवन आशेता आशेता हे घडये हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान शकना म्हणटो शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी तुका एकवटता तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका सोमी म्हणटा होबळे हांव बेगीन येता जण एकल्याच्या कोरन्याक फावो ती मजुरी दिवंक हांव येता प्रार्थुया कोनवाळ्या बापा तुज्या दिव्या जेवणाच्या बळान पातकांतलीं आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन मातशें बसुया इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परबेक आमी तयारी करता 17 आयदोरची फाल्यां आयतार
आयताराक सांजेर 9 बॅट आसची ना. सकाळी पयले मीस 6 वाजता, दुसरे मीस 7:15 वाजता, 9 मीस 8:30 वाजताचे मीस जातले आनी त्या उपरांत भुरग्यांचे मीस जातले. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक आमच्या तरणाट्यांक आनी क्रिज्म घेतलेल्या सगळ्या भुरग्यांक एड्स अवेरनेस प्रोग्राम दवरलेलो आसा. भुरग्यांच्या मीस जाल्या उपरांत सगळ्या तरणाट्यांनी भाग घेवचो. तशेंच फाल्यां तिनूय मिसाक, पयल्या मिसा उपरांत, दुसऱ्या मिसा उपरांत आनी तिसऱ्या मिसा उपरांत आमची तरणाटी चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आपलें कॅन्टीन दवरतली. तुमी तांच्या कॅन्टिनान भितर सरची. जी कोण नवी कॉन्फरार जावपाक सोदतात, 17 आतां मीस जाल्या उपरांत कॉन्फरारीचो प्रेजिडेंट बेविंदो हांगासर हाजीर आसतलो. ताका मेळचें, तुमची नांवां दिवची आनी जें कितें गरज आसा, जे डॉक्युमेंट्स गरज आसा तो तुमकां कळयतलो. त्या प्रमाणे तुमचे फॉर्म भरचे. आनीक नवी कॉन्फरार भितर सरपाची आसा तांकां आमी वेस्परा दीस ही नवी भरती करतले. हांव सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या, जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Amchi
वस्तू बऱ्यो वायट विघ्ना आमची पयसो मागून घे वस्तू बऱ्यो आमची बात म्हणून दाखोय जेसूक आमचे खातीर मोनिसा आमचे पासो तोय तुका म्हणटावोय मोनिसा आमचे पासो तोय तुका म्हणटावोय. निष्कळून गोर्ब संभोवलेली राणी आमचे पासत विनंती कर. जेजून बसला ते आमकां फाव जावच्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा उर्चित देवा, मनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुवें दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मरेक तुवें गर्भ संभोवान निश्कोळोवंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितान घेतली. हे तुजे अपूर्व रचने खातीर संतोसाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्यात. आमकांय मारये मायेचे विनवणेन दिसान दीस निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांच आमचे थंय. आमेन. Kirakitli fatia poritu mari udetai akke prithviche surya poritu rage pozoltai rupa poritu tuja gunaco Dum shiplaitai, tuja bayashi, murmur zayaco, sokliang pamoitai, soli babachi, amoi putachi, potinatmiaci, Anquar maiamci, patchiam munciaci, somia Gesuci,